यूथ ऑफ GSB सेवा मंडळाचे गणपती सेलिब्रेशन्स पळयता आसाची मिगलोटो अनुपमा कामत कारकळा दाखवून तशी प्रवीण अण्णा दोग जण आसाची नागराज कामत मामा आसाची आमगेलोटो सो दोग जाणांक मोगान नमस्कार फर्स्ट आणि तशीच एक गणपती कंग पळयतना रश जावन भितर येतना कितले एक मना आनंद जाता म्हणून भय बा आम्ही इतलं वर्ष आयल्यांची एक पटी असल रश पळयनी पुरा जणांनी म्हणचे शिले यो GSB गणपतीक रश म्हणून आम्ही इतलं वर्ष आयल्यां पळयनीची ह्या वर्ष फस्ट पळयल्या आगेल महिमा ह्या नमुने रश अंत जनान येवन आगेल एक दर्शन मेळका म्हण जाल्यार बद्दची खंयची एक नमुने महिमास म्हण सांगून आज कळ्ळें आमकां आणि मस्त खुश जाले तुम्ही कारकळा दाखवून येता प्रति वर्ष येता की कशी आमगेल बामण येता हांव आयल्या सुमार पटी जाल्यार आमकां रॉयल दर्शन मेळ्ळें इतले पटी आजी रॉयल मेळ्ळां जाल्यार हें रश पळोवचे एक योग आज मेळ्ळो आगेल ते जनान येवची ते एक पळय इम्पॅक्ट बदच नागराज माम मनान तू लेक्केला गणपती एदरा कसं नाही जल्लेले आमगेल ऑडियन्स सांगची जाल्यार खंडिताची नाही नतल्यार येतावे ताण कसं की चलायसून दिला प्रत्येक आमी लेखील त्या देखून येताची तितलं भक्तेरी तितले श्रद्धेरी खंडिताची धन्यवाद थँक्यू श्रीदेवी कॅशूच्या जय अनुमाम आमगेलोटस प्रति एक कार्यक्रम आमकां सपोर्ट करता असते यूथ ऑफ GSB का आजी हंगा गणेशोत्सवांत मेळ मस्त खुश जालें अनुमाम आणि गणपतीक पळोवन मागेल तेन्ना तुमकां कसं की एक भारी लायक जालेलें आनी कितली खुश जाता गणपती येद्रायन मागताना भारी खुश जाता गणपती म्हळ्यार भारी कारणीक गणपती हांव प्रति वर्स म्हणून येता आसा आज 2 वर्स दाखून म्हाका येवचें जाय न्ही ह्या वर्सा फ्री आशिल्ली निमित्त कसले एक निर्बंध नाशिल्ले निमित्त म्हाका एक प्रभास पळोवचे एक चान्स मेळ्ळा देवाल एक आशिर्वाद आमकां आमगे पुराय कुटुंब आसा म्हणून लागता तशें आमकां हें एक प्रति वर्स पुनर्दर्शन पळोवचें एक भाग्य आमकां सगळे आमगे कुटुंब मेळ्ळो आमकां सगळे आरोग्य ऐश्वर्य पुराय दिवन देव बरें करतलो म्हणून हांव लागता धन्यवाद थँक्यू GSB सेवा मंडळाच्या 68th गणेशोत्सव सेलिब्रेशन्स पळयता आसाची गुरण्णा गुरुदत्त वय बँगलोरा दाखोवन कारकळचे जाल्यार बँगलोरा अशे हांगा आयल्याची कितली वर्स दाखोवन गणपती सेलिब्रेशन येताची कितले मोगस 15 वर्स कोण येता आसा मस्त बर केला देवाना त्या निमित्त वर्स येता कितले तोंदर आसल्यार येवन वता आमी एक दिसाक आनी एक सेवा करून वता ती सांग आनी इतले जनाक पुरा पळयतना कशें दिसता भारी खुश जाता हां आमगेले मलगड सिनेमा माल पुरो वेवस्था पूरा जन व्यवस्थित जावन पूरा जन कांय अडचण ना जेता आसा गणपती दयान अशीं चलून वचका आमगे 100 वर्स जावं तें पळोवंक म्हणा अशी मस्त धन्यवाद थँक्यू मंजुनाथ बाळिगा तशीची कविता बाळिगा आमगेलोट आसाची सांगायची हांगा गणपतीक येवन पळयतना कितली खुश जाता म्हण मनाक त्या एक नमने वंडरशी ते भायर दुखून येता ते रश्या कितले कश्ट सांगिवन ते गणपती पळयतना पुरा एक नमने विसरल्यावर जाता त्या एक लायफाक मोस्ट अनफॉर्गेटेबल एक्सपिरियन्स जाता आनी पाय ते विसर्जन फूड एक पंत आयल्या ते विसर्जना वेळार ते गणपती येताना बदा ते किंग सर्कल म्हणटा बदा एक रायो आयल्या वर जाता ते सो त्या एक अनफॉर्गेटेबल एक्सपिरियन्स कितले रश असो वत असो कश्ट असो ते गणपती पळोवचे एक ते एक लायफा विसरना ते एक भारी खुश जाता थँक्यू दोग जाणांक मस्त धन्यवाद यूथ ऑफ GSB सेवा मंडळाचे 68th गणेशोत्सव सेलिब्रेशन्स पळयता आसाची मिगलोटो नंदकुमार कुडव माम आसाची नंदमाम मस्त वर्सां दाखोवन तुमगेल सेवा हे गणपती खातीर विशेष प्रीती घेवन येताच कसं सांगता 50 वर्स दाखोवन ह्या गणपती सेवा करता आसा 1973 दाखोवन हांव कमिटी आशिल्लो सादारण 2005 तारी हांव कमिटीचो काम केलेलें आसा तेन्ना बरी सान प्रमाणावर जावची आशिल्ली गणपती आज इतले व्हड मट्टाक पावल्या आमकां पळयतना मस्त आश्चर्य जाता आसा कित्याक म्हळ्यार अनबिलिवेबल हें जालां आतां अचिवमेंट जालां आमगेलें तेन्ना सादारण एक 25 लक्षां दाखोवन 50 लक्षाचें कलेक्शन आशिल्लें आज त्या कोटीगेटल्यान वचून पावलां देव सगळे मुंबईका जगत्याका राखून हाडटा आसा आनी नंदकुमार मामाला एक विशेष सेवा असं मला कसं म्हळ्यार विसर्जने समयार एक बटाट वाडा दिवची तुम्ही ताजे विशयार कसं सांग ही सेवा साधारण एक 15-20 वर्स दाखोवन हांव सुरू केलेली आसा देवा लोटो कितली जण येता की आमी लांगडी येदूर देव मुखार सयतान थंय एक आरती दिवची आसा आरती खातीर राबयली जाता कितली जण आसा की देवा लोटो तांकां पुरा जाणांक बटाट वाडो पावोवचें आसा साधारण 2,000-3,000 जण देवा लोट आसता ती तितली जणांक तांकां जावंक जाल तितल्या उणेपणा तशें बटाट वाडो हांव पावयता आसा तें पुरा
देवान मागेला दोडदार करून घेतला आणि मुखार अशीची तंदार करून घेऊ का म्हणून देवाला मागून घेता सर. मस्त धन्यवाद उलयले खातीर. तुमी सांगायचे. देवाल अनुग्रहान आमकां नित्य निरंतर जावन आमगेले कुटुंबेक सदां ही सेवा करता आसतना भाग्य दिवं म्हूण सांगून देवा लागीं एक मागणी दवरची, विशेष विनंती दवरची, कृष्णार्पण म्हूण सांगता. धन्यवाद. थँक्यू.